नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। स्पेशल मॅरेज ऍक्ट लावपाचो पर्रीकार सरकाराचो निर्णय गोंयकारांचेरूय येतलो आंगलट। गोंयकार काजारी चलयांच्या अधिकारांक धोको, कायदो जाणकारांनी उक्तायलो भय। पळयात रिपोर्ट। यासिरा बरोबर पाकिस्तानी आतंकवादी हणजूण पणजे बेती रावन कर्मा करून गेले। गोंय पुलिसांक ना पत्तो। पुलिसांची ताक आनी कारभाराचेर मोठे प्रश्नचिन्ह। प्रुडंटाचो रिपोर्ट। संवसाराबरोबर गोंयच्या क्रिस्तावांनी मोठ्या भक्तिभावान मनयलो इस्टर। खुर्सार चढयल्या येशूच्या पुनर्जन्माचो सुवाळो। मध्यराती इगर्जींनी मिसां। सगळ्यांक हॅपी इस्टर। गोंयचे फुडारी गोंया भायर लोकसभा प्रचार मोहिमेचेर। मुख्यमंत्री पर्रीकार श्रीपाद सगळ्यात बिझी। राहुल गांधी आड स्मृती इराणीच्यो सभा तापोवपाच्या मोहिमेचेर पळयात रिपोर्ट। कुडणे उद्देगीक वसणुकेंतल्यान सोडिल्ल्या स्लॅगान भरिल्लो व्हाळ उसपुपाचें काम सुरू। पावसांत घरां बुडटलीं म्हणून लोक उक्तायताले भय। प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो इम्पॅक्ट। आणि 11वी राष्ट्रीय युवा अथलेटिक्स सर्त बांबोळे स्टेडियमार सुरू। महाराष्ट्राच्या मेघना देवांगान मोडलो शॉटपुटात आदलो रिकॉर्ड। खबर विस्तारान। गोंयांत स्पेशल मॅरेज ऍक्ट लावपाचो पर्रीकार सरकाराचो निर्णय गोंयकारांचेरूच आंगलट येतलो। पोर्तुगीज काळासावन आशिल्ल्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोडा प्रमाण गोंयचे काजारी चलयांक घोवाच्या मालमत्तेतलो अर्धो वांटो मेळटा। हो अधिकार स्पेशल मॅरेज ऍक्टा खाला ना। फुडें फाटीं गोंयकार स्पेशल मॅरेज ऍक्टा खाला लग्न जावंक शकतात। तशेंच जाल्यार गोंयचे खाशेलेपण आशिल्लो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गुटलावन दवरपाची पाळी येतली। सिव्हिल कोड आसतना गोंयांत केंद्रीय कायद्याची गरज ना असो भंय कायद्याचे जाणकार उक्तायतात। पळयात रिपोर्ट। गोंय सरकारान हालींच एक अधिसुचोवणी काडून खास लग्न कायदो 1954 गोंयांत लागू केला। गोंय भारतांतलें एक राज्य आसूनय गोंयांत हो कायदो लागू करूंक मेळना अशें कायदो जाणकारांचें म्हणणें आसा। गोंयांत समान नागरी कायदो लागू आशिल्ल्यान खास लग्न कायदो गोंयांत लागू करप चूक अशें आदोगाद अमृत कासार म्हणटा। मॅरेज संस्था जी आसा ती खूब म्हत्वाची सामाजीक जिवनांत किंवा ह्या राष्ट्रीय जिवनांत आमच्या जे सामाजीक वेवस्था राखपाक आसत मॅरेज कायदो हो म्हत्वाचो आसता। आणि ही विवाह संस्था संबंध जी आसा त्या तशा कायद्याचेर आधारीत अशी आसता। जर हे अचानक अशें जर फित्रिसां भितर सोडीत रावले ह्या कायद्यांनी आनी तो डिस्टर्ब केलो जायत ताजो जर मूळ हेतू जो आसा ताका एक बगल दिली जायत जाल्यार हे सामाजीक हिताचे दृश्टीन किंवा सामाजीक स्वास्थ्याचे दृश्टीन हे बरोबर न्हय। तेन्ना हे जे कितें केलां आतां तें खरें म्हणजे कित्याक आसत कितें कात हें हांव कांय सांगूंक शकना, परंतु हें अयोग्य आसा। गोंयांत खास लग्न कायदो लागू केल्ल्यान समान नागरी कायद्याचेर परिणाम जातलो अशी भिरांत आदोगाद क्लिओफात कुतिनोन उक्तायल्या। ह्या खास कायद्या खाला गोंयकारांक आतां लग्नाची नोंदणी करपाक मेळटली। I believe that extending Special Marriages Act to Goa would dilute the existing civil code in force in our state. Under the present code, that is the existing civil code, women and men get married under the communion of assets, and it is this communion of assets which is prevalent in the law, in our law, shall come under strain because Goans even can now opt to get married under Special Marriages Act, and in that case it is a contract between the parties that prevail rather than the law, that is the law of communion of assets. गोंयांत खास लग्न कायदो लागू केल्ल्यान ह्या प्रश्नाचेर गोंय विधानसभेत भासाभास जावप गरजेचें आसा अशें मत आदोगाद क्लिओफातान उक्तायलें। In any case, if the government feels that Special Marriages Act need to be extended to the state of Goa, this matter should be discussed and debated before the state assembly. खास लग्न कायदो गोंयांत लागू करपी अधिसुचोवणेक विरोधी पक्ष, समाजीक वावुरपी आनी एनजीओनी विरोध केला। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, मयूर नायक आनी दिनेश करपे।
यासिना बरोबर इंडियन मुजाहिदीनाचे साथीदार असादुल्ला अख्तर, स्फोटकांचो तज्ञ, पाकिस्तानी आकांतवादी वकास हे गोंयांत हणजूण, पणजे, बेती सारकिल्या वाठारांत सुसेगाद रावन भोवन कर्मां करून गेले. गोंयच्या पुलिसांक पत्तो लागलो ना. हाका लागून गोंयचे इंटेलिजन्स एजन्सीची ताक आनी कारभाराविशीं मोठो प्रस्न उप्रासला. जर्मन बेकरी स्फोटाचो कट ह्या आकांतवाद्यांनी गोंयांत रचलो. मात गोंयचे पोलीस विचारल्यार NIA कडेन बोट दाखोवन हात फाफुडटात. पळयात रिपोर्ट. खापे आकांतवादी गोंयांत येवन कशी मजा मारताले हाची पुराय माहिती यासीन भटकळा आड घातिल्ल्या आरोपपत्रांत NIAन दिल्या. मुंबय आनी पुण्यातलो जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट घडोवन हाडपी असदुल्ला अख्तर आनी पाकिस्तानी आकांतवादी वकास 25 ऑगस्ट 2011 गोंयांत आयले. मडगांव, पणजी, हणजूण ह्या वाठारांत 2 दीस रावन 27 ऑगस्टाक ते परते गेले अशी माहिती असदुल्लान NIAक दिली अशें ह्या आरोपपत्रांत म्हळां. ऑक्टोबर 2011च्या दुसऱ्या सप्तकात असदुल्ला आनी वकास परत गोंयांत आयिल्ले. हणजुणा भाड्याच्या घरात ते राविल्ले. तांच्यांनी एक सेकंड हँड मोटरसायकल विकती घेतिल्ली. स्फोटकां तयार करपाक लागपी रसायनांय तांणी विकती घेतिल्ली. यासीन भटकळ आनी इंडियन मुजाहिदीनाच्या हेर लोकां वांगडा ते दोगूय जाण सदांच उलयताले. गुपीत उलोवणी करपा खातीर तांणी कलंगूटच्या सायबर कॅफेचो वापर केल्लो. यासीनाक अटक करतकीर NIAन तांकां हणजुणा व्हरून तो रावतालो त्या घराची पळोवणी केली. बॉम्ब तयार करपाक विकती घेतिल्ली रसायनां थंय आशिल्लीं. भायल्यान येवन गोंयांत रावपी कांय तरणाट्यांक तांणी इंडियन मुजाहिदीना खातीर तयार केल्ले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आयतारा संवसारभरांतल्या क्रिस्तांवां बरोबर गोंयच्या क्रिस्तांवांनी मोठ्या उमेद आनी भक्तिभावान इस्टर संडे मनयलो. गुड फ्रायडेक येशूक मोठ्यो यातना दिवन खुर्सार चडयलो. 3 दिसां उपरांत त्याच खुर्साचेर ताणें पुनर्जन्म घेतलो आनी भावार्थ्यांक परत दर्शन दिलें. येशूच्या पुनर्जन्माचो हो खीण मनोवंक संवसारभर गोंयच्या इगर्जींनी मध्यराती मिसा जालीं आनी दर एकल्याक हॅपी इस्टराचो संदेश दिलो. पळयात जेजूच्या पुनर्जन्माचो सुवाळो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.